सडनली एक एक्टिविटी म्हाका जस्ट बिहायंड हॉर्शू कजिनो हॉर्शू आसा पळय तेच्या फाटल्यान एक ड्रेसिंग एक स्मॉल एक म्हाका बोट दिसली. तर आमी कितें काय म्हणून पळोवपाक आमकां कळ्ळें की समथींग टू डू वीथ शिफ्टींग ऑफ द कजिनोज म्हणून आमी ते मुद्दम ते एरियेन पळोवपाक गेले. त्या एरियेन जर वचून पळयता जाल्यार हे ऑलरेडी एक बॉय तेणें थंयसर घातलेलो. तर मुरींग हे स्टार्ट तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केलेले. फ्लॉटेला थंयसरल्यान ते फक्त हांगासर हाडूंक सोदतात आनी हेज्या फाटल्यान व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा की ही बोट मागीर काडून हेज्या जाग्यार व्हडली बोट हाडटले. बिगर वेसल वील कम हियर. हो आमकां थंयसर भंय आसा. कसिनो शिफ्टींग नुस्तेकारांचेच पोटार येवपाचें. हांगासरले नुस्तेकार भाव सगळे आयज भियेलेले आसा की हे जर चालू जर जायत जाल्यार आतां निश्चित थंयसर तिसऱ्यो बिसऱ्यो पडपाक अशी संभावना आसा. हे सगळे कंप्लीट थंयसरल्यान वयतले. ह्या आख्ख्या कोस्टल बेल्टाच्या लोकांचे पोट तेजेर चलता, फिशींग एक्टिविटी तेजेर चलता, फुटावणी थंय मारता आनी फुटावणी मारून फूल एंटायर तो जो सुकता up till the port channel, दर्या कंप्लीट तो तितलो सुकता and you can walk on the water bed up till the river bed up till that the port channel. इतले थंयसर सुकता आनी त्या एरियेन where the water draft is just 4 meters and this ship requires nearly 3.5 to 4 meters water draft. This is at the high tide. Low tide जर तूं पळयशात जाल्यार बोट ती जमनीक बसतली. कसिनो शिफ्टिंगाचो अर्ज आपूण मंत्री आसतना येवंक नाशिल्लो. जयेशाची मायकलाक जाप. I was asked to step down in the month of July. आता this particular file of shifting casinos was moved by the High Street Cruise and Entertainment Private Limited on 4th of October 2019. Official त्यांचो एक inspection report एक आसा. The inspection report is dated on 14th. Within matter of 10 days, 4 तारखेर application येता. So within matter of 10 days, सामके in a hurried manner, तेजे inspection करता on 14th October 2019. रिवराचो NIOचो ह्या आसता डिमार्केशन प्लॅन आसता. NIO डिमार्केशन प्लॅनाचेर रिवर डिमार्केट केल्लो आसता वीच पंचायत इट कम्स अंडर और वीच पंचायत वीच हाव मच पार्ट ऑफ द रिवर फॉल्स इन वीच पंचायत. सो दिस इज विलेज पंचायत ऑफ रेश मागूस ते आतां वेरे शिफ्टींग करता म्हणटा पळय तें. आनी दिस इज द लायन थ्रू द मिडल ऑफ द रिवर डिमार्केटिंग द रिवर दॅट दिस पोर्शन फॉल्स इन टू रेश मागूस पंचायत अँड दिस पोर्शन फॉल्स इन टू द म्युनिसिपॅलिटी. मायकल लोबोकूच लॉटरी लागल्या म्हूण जयेशाचो थोमणो. Michael Lobo has worked under me. When I was a Zilla chairman, Michael Lobo was a member from Kalangut. And Michael Lobo has served as a member under me. So I was a senior to Michael Lobo even then. Michael Lobo lottery lagli. Agnalaच्या टायमार when all these people were grouped together by Manohar Parrikar. Otherwise it was difficult. It was a Kalangut is a Congress bastion. And to win a seat there was a lottery to Michael Lobo. हे 10 जाण जेन्ना शिफ्ट जाले पळय by accident Michael Lobo happened to be there. आमच्या वांगडा जेन्ना तो when we were sworn in as a ministers that time also he just happened to be there. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.